आयज स्वर्गीय मातानी साल्दानाचो 70वा वाडदिवस आसा आनी आमी आसा हांगा कासावले गांवांत। आयज तांचे वाडदिवसाच्या निमतान तांची घरकान्न कुट्टाळीची MLA अलिना साल्दाना आनी गोंयचे राखणकाराची एकवट GREची अख्खी समिती राखणकार भाव सगळे हांगा आयले आनी ताजे वाडदिवसाच्या निमतान ताजे ते पुतल्याक तांच्यांनी हार घालून ताजो आयज वाडदिवस साजरो केलो। दर्यांत पळय फिशींग जाता, ट्रॉलिंग पर्सनींग ते 5 किलोमीटर भायर जावपाचें। दुसऱ्यान ताणें डिमांड दिल्ले आपल्या दोपूय ट्रॅक हिंगा गोंया भितर जावपा नाका, डबल ट्रॅक रेल्वेचे। तिसऱ्या ताणें मेगा प्रोजेक्ट आज आपल्यान गोंया नाका म्हूण सांगलें। गोंयचें लँड आहा तें आनी कोणाकूय दिवपाक जायना भायल्या लोकांक। गोंया स्पेशल स्टेट आपल्याक जाय म्हणली। मोपावर उलयता तेन्ना मातशा पारेकरान सांगलें मोपाचेर आमी मातांनी मागीर डिस्कस करचें हांव अशें म्हणून इतलें उण्या पुतर म्हणून ताणें स्कूल केलें। अरे ते सगळे डिमांडाचेर आहले। बड्डे जाला मातानी साल्दानाचो। हो जो लिडर जो आसा हो बारीक लोकांक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करपी लिडर असलो लिडर आशिल्लो, पूण आयज हे सरकाराक तेणें तेंको दिल्लो BJP सरकाराक आनी हे आयज पळयल्यार जे पळय मातांनी वावुरतालो हे आयज ऑपोजीट करपाक लागले। I think the most easily conceived message that I can give from Matani to the people of Goa is to love Goa the way he did. Matani's love for Goa was immense and intense. His greatest passion in life was Goa. आम्ही आता म्हापशाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा। सध्याची परिस्थिती पळयल्या जाल्यार आनी जी मेडिकल सुपरिटेंडंट सांगता त्या प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची सध्या सुदारणा बरी जाल्ली आसा। मेंटेनन्स बरे भशेन जाल्लो आसा। 20 तारखेच्यान तेंचे मेंटेनन्स सुरू जाला म्हणटात आनी स्कॅनिंग चालू आसा। मागीर मॉर्ग चालू आसा। मॉर्गाची कॅपेसिटी 12 बॉडी दवरपाची मॉर्गाची कॅपेसिटी आसा आनी सध्या तेंच्या आयज तेंच्यांनी 7 बॉडी तेंच्यो मॉर्गान आसा। आतां सद्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा 20 तारखेच्यान आमकां मेंटेनन्साचे प्रॉब्लेम आशिल्ले ताजे पयलीं। आतां 20 तारखेच्यान आमकां कंपनी अलॉट केल्या आनी ही कंपनी सगळे मेंटेनन्स पळयतली। आनी जर इन्फ्रास्ट्रक्चरल जे प्रॉब्लेम्स आसा ते GSIDC पळयतले आनी तांचे आतां सद्या ते डांबर घालपाचे पार्किंग लॉटाचे हे ते सगळे आतां इन मोशन आसा आनी रोखडेच चालू जातले। आतां सद्या आमचे सगळें फंक्शनींग आसा। मॉर्ग इज फंक्शनींग। काल रातचे 7 बॉडी आशिल्ल्यो, आज 4 आसात आनी ते आमचे CT स्कॅन आनी बाकी सगळें आमचे रेडिओलॉजी OT सगळें चालू आसा आनी आमचे पेशंटूय आतां खूब वाडल्या। 2019 वर्साक जे मुस्लीम भाव आनी भयणीक हाजीक वचपाक सोदतात तांणी बेगिनीन येवन हाजाक वचपाचे फॉर्म भरचे आनी आपली फॉर्मेलिटी करची म्हूण हाज कमिटी ऑफ गोवा हाणें मागला। 11 जुलै 2019 11 जुलै आणि लास्ट फ्लाइट वयतले आमचे ऑगस्टान वयतले। टोटल लास्ट इयर 1,83,000 हाजे गेल्ले इंडियासून दिस इयर इंडियाच्या आणि तितून लास्ट इयर तितून प्रायवेट बी आहा आमचे इंडिया गव्हर्मेंटातून 1,27,000 आणि रिमेनिंग प्रायवेट बाकीचे सगळे केले प्रायवेटाक घेतले। या फावटी कितले एक्सपेक्ट करता? वी एक्सपेक्टिंग आमी नदमीन सांगला की आपण 2 लाख तरी जातले म्हणून। जावपाचो प्रॉब्लेम ना। ते सावदी कितें म्हणटा, सावदी गव्हर्मेंट वन्स यू हाज केलो आनी तूं सेकंड हाजाक वयतलो जाल्यार तुका 2,000 रियल एक्स्ट्रा पे करपाक पडटा। प्रायवेटान सरकारा थ्रू एकूच पार्ट लायफान गव्हर्मेंटान वयतलो एकूच पार्ट सेकंड टायम वचपाक ना। सपोज तूं प्रायवेटान गव्हर्मेंटान गेला आनी सेकंड टायम तूं प्रायवेटान वचपाक शकता आनी जाल्यार तुवें 2,000 रियल एक्स्ट्रा भरपाक पडटलें। रिक्वेस्ट करता जाता तितली फॉर्मां चड भरची आनी हांव जाता तितली फॉर्म भरून जाल्यार जाता तितलो हांव तुमकां कोर्टाक दिवपाचो कोशिश करतलो, ट्राय करतलो जाता तितली चड भरली जाल्यार।
मार्केटान न्यू गाडी येतकूच लोकांक उमेद जाता खंयची गाडी घेवपाची आनी खंयची गाडी घेवपाची ना. आमी सद्या आसा पर्वरी हांगा आल्कॉन हुंडाय शोरुमा कडेन. थंयसर आज न्यू गाडी लॉन्च जाल्या म्हणजे ती सेंट्रो. 20 वर्सां पयलींची सेंट्रो, ती ओल्ड मॉडल. आतां ही न्यू मॉडल सेंट्रो बाजारात आयल्या. As you can see behind me, we have launched our new, the Legend Centro. After 20 years, the vehicle had launched in 1998 first. Now after 20 years, they have come with this all new Centro. Okay, and we call it as a Legend in Goa. So it is come with all the new features, which are, as you've seen in the video, all the features which are come are new with the latest technology, with latest unique features. And to see more about this car, I would welcome everybody, all Goans, to come to Alcon Hyundai Porvorim and know more about the vehicle. We at Alcon Hyundai today, only platinum dealer of Hyundai and Goa have launched the all-new Santro, which is a legendary vehicle of Hyundai, and we are proud to have it here in Goa. And we are quite confident that all our customers are going to be liking this car, because it is packed with many unique features which are either best in the segment, first time in the segment, or unique in the segment basically. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. तो मेरेन नमस्कार. पळयत रावात प्रुडंट.